ई वेस्टान आमी ऑलरेडी डिसिजनां घेतलेली लास्ट मिटिंगेक ती एक्सपडेट करपा खातीर आय एम वर्किंग ऑन इट बट आजुनी सगळे फायनलायज जावंक ना. प्लेस हॅज बीन आयडेंटिफायड वेर वी वील सेट अप द प्लांट. ई वेस्ट इज अ कन्सर्न टुडे. टीव्ही भायर पडटात, आदल्यो जे कितें बॉक्साचे भाशेन टीव्ही आसल्यो थोडे आतां लेटस्ट टीव्ही वचून भायर पडटा, फ्रीज आहा आनी कितल्यो वस्तू आहा. ऑल इलेक्ट्रॉनीक वेस्ट जे आहा ते लोक काडून ते स्क्रॅप वाल्यां कडेन दितात, वीच इज क्रिएटिंग पोल्युशन. सो इट हॅज टू बी सायंटिफिकली ट्रिटेड. प्लेस कोणती आयडेंटिफाय ऑलरेडी आमी केल्या. कुंडाई आमचो हो येता हेचो सॉलीड वेस्टाचो आमचो बायोमेडिकल वेस्ट हे आमचे पिसरले इंडस्ट्रियल. गोंय जर स्क्रॅप यार्ड आहा पळय तांकां कशें सी कितें स्क्रॅप यार्डांचो एक बरो व्हडलो इशू आहा. आय वॉज डिस्कसिंग विथ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर द अदर डे that all these scrap yards needs to be shifted from the villages. विलेजींनी शेतांनी स्क्रॅप यार्डां येयत आहा आनी देर इज नो कंट्रोल. पंचायत जो तर नोटीस बसून धाडीत जाल्यार ते म्हणटा आमी वेस्ट खंय उडोवंक. ओनर म्हणटा आय हॅव जस्ट गिवन इट टू समबडी सो दॅट ही कॅन कलेक्ट द वेस्ट. दॅट इज अदर टायप ऑफ वेस्ट, नॉट वेट वेस्ट. बट दॅट इज नॉट द सोल्युशन. ते बिजनस करता नॉट इन द बेनिफिट्स. सो तेजे खातीर ऑनरेबल सीएमान एक डायरेक्शनूय दिल्लें आहा रेवन्यू डिपार्टमेंटान की शेतांनी स्क्रॅप यार्ड येवचें न्हू. सो ऑन दॅट लायन्स डेप्युटी कलेक्टर वील इश्यू नोटिसीस आनी डायरेक्टली कॅन रिमूव ऑल दोज थिंग्स आउट अँड रेग्युलरायज करपाक कितें ओवर देर ओनली वी कॅनॉट रेग्युलरायज. स्क्रॅप यार्ड्स हॅव टू बी शिफ्टेड इन इंडस्ट्रियल एस्टेट्स आनी त्या खातीर जो न्यू इंडस्ट्रियल एस्टेट येता तितून जागो वयलोच मार्क करपाक जाय फॉर द नंबर ऑफ स्क्रॅप यार्ड ओनर्स हू वॉन्ट्स टू शिफ्ट ओवर. आनी हें जावपाकूच जाय. नाजाल्यार अशें दिसतलें की मेन रोडान तूं वयता ऑर इवन बाय लेन्सानसून वयता मेजर डिस्ट्रिक्ट रोडान तुका सगळ्याक रायट लेफ्टाक स्क्रॅप यार्डां दिसता. आयज कलंगूट भितर सरतना तुका स्क्रॅप यार्ड दिसता. इट्स व्हेरी बॅड. सो वी कॅनॉट अलाव दीस स्क्रॅप यार्ड्स टू कंटिन्यू टू ग्रो. And even which are there existing now have to be shifted. There was an assurance given by Honorable ex-Chief Minister Manohar Parrikar in the House on this. That was my caution to him. What are you going to do about the scrap? He has said that I will mark the place in the industrial estate and shift it there. But अजून पासून जावंक ना. पण हे करपाचें हेच बरो जाता. टायम फ्रेम कितले दवरपाक? See, now it depends on the new industrial estate. जे आमी in process of acquiring new industrial estate land where we can expedite. If Honorable Chief Minister जर मनार घेते जाल्यार हे फास्ट एक्सपेडायट करून उंको स्क्वेअर मिटर जागो से अराउंड 1.5 lakh square meter जागो तांकांच दिवंक जाता. बिकॉज देर आर सो मेनी नंबर्स ऑफ स्क्रॅप यार्ड्स. लायक पीपल हॅव टू जे हे आहा तेंचे डीलर आहा दे हॅव टू कलेक्ट scrap and take it over there only. Now they are coming at a very short distance. 1 kilometer ते हाडटानी उडयतात. हे स्क्रॅप डीलर्स जे कलेक्ट करतात. There are so many problems. It's a health hazard. जेन्ना इलेक्ट्रॉनीक वेस्ट थिंगा वयता तितून भितर आनी कसलो वेस्ट वयता सगळे भशेचो वेस्ट आसता थिंगा. इट्स अ हेल्थ हेजर्ड फर्स्ट. उजो लागत आनीक त्रास. आनी उलयचें म्हणटा तूं बायोमेडिकल आमचो ऑलरेडी एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रस्ट जालो. तितून भितर कितें क्वायरीज काडलेले आहा जे बिडर्स येयल्ले आहा गूड बेसीस तो बिल्ड ऑपरेट ओन ट्रान्सफर. तितून क्वायरीज काडल्या. सो टू आन्सर द क्वायरीज द कन्सल्टंट इज बींग टोल्ड नाव दॅट कितें करेक्शन जर तर करपाक जाय ऑन द डॉक्युमेंट यू डू द करेक्शन. So IMA aha but they are not the bidders. So we are also looking at a possibility if government is going to spend the money, that entire money if government can spend, then we will have to reduce the price. आता आम्ही 12 कोटी धरलो सगळो. सो तितून भितर ऑफिस बीन आहा, तितून भितर शेड आहा सगळ्यां. सो ते कट कॉर्नर्स करीत जाल्यार रिड्यूस जातलो प्रायस. बट मशीन हॅज टू बी द सेम. इन्सुलेटेड गव्हर्मेंट इन्सिनरेटराक कमी करपाक जायना. सो तो आमी तांकां दिवंक जाता. IMA दिवंक जाता. इंडियन मेडिकल एसोसिएशनाक दिवंक जाता. प्रॉब्लम काय ना. दे आर आस्किंग फ्रॉम अस. They are telling us you build and give us to operate.
and they will collect the money from all the hospitals and run the incinerator. But आमचो कहो plant आहा solid waste management plant, we are overseeing the plant. It is being run by Hindustan solid waste treatment private limited. ते चलयता, बट आमी ओवरसी करता. बट IMA आमी जर ओवरसी करतलो जाल्यार they should get sufficient amount of money. So government will never get its money back if we spend. So then, since it is a small amount, we are looking at that possibilities. Nothing is finalized. Finance Minister has to give approval. Right now, approval is given for good business. Build, operate, own, transfer, expression of interest is done. We are being monitored by the NGT, National Green Tribunal. Court आमकां मॉनिटर करता, आमकां टायम लिमीट दिल्ले आहा की विदीन दीस टायम पिरियड यू हॅव टू कंप्लीट. ते कडेन सद्याक एक 6-7 बिल्डर येयल्ले आहा. सो दे हॅव रिमूव्ड सम क्वायरी वीच हॅज टू बी आन्सर्ड बाय द कन्सल्टंट. बाय आवर डिपार्टमेंट मीन्स आमी कन्सल्टंट काडलेलो जातलें. इट्स ऑन ट्रॅक. स्पोकन अबाउट इट रिसिप्ट्स पंचायतीक धाडटले म्हणून गार्बेज कलेक्शन तेजे कितें जालेलें ऑलरेडी धाडलेले आहा. सगळे पंचायतीक धाडले. ऑल पंचायत आर बींग सेंड चलान बुक्स. ऑलरेडी चलान मारपाक चालू केल्ले आहा. कांदोली पंचायतीक पावल्या, कलंगूट, अंजुना सगळ्यांक पावल्या. सो इट वील टेक सम टायम. इन्फ्रास्ट्रक्चर इज फर्स्ट. ओके. आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर दिल्लो आहा. 23 पंचायत आयज जे गार्बेज कलेक्ट करतात त्या पंचायतींनी लोक जर तर डटी करूंक लागले तरी जाल्यार हो चलान म्हणटा तो पडोकूच जाय. तेचे भायर हांव उलयना. तर सालसेटाक आमी चलान दिवंक शकना. थिंगा आजुनी आमचो हें ना, इन्फ्रास्ट्रक्चर ना, कलेक्शन ऑफ वेस्ट फ्रॉम हॉटेल्स ऑर रेस्टॉरंट्स. बट स्टील दे नीड टू टेक केअर ऑफ देयर ओन वेस्ट, सेग्रिगेट द वेस्ट एंड सी which contractor is treating it. No, but when panchayat gives a certain challan, or is there an understanding between solid waste? Yeah, it is our challan. The money comes to us Directly. Yeah. 60-40 baht No, that's the kind of money has to come to us. And we will make sure that the panchayats who are collecting waste to be sent to our garbage treatment plant, those panchayats have to do so many challans every month. अशें म्हणून तांकां आनी एक लेटर वयतलें. Target दिल्या. टार्गेट वयतलेच कित्याक त्या पंचायत ज्युरिडिक्शनांतसून वेस्ट कलेक्ट जाता. दुरी आसतना सम रेस्टॉरंट ऑर सम हाऊस होल्ड आर अगेन डटिंग द एरिया. दॅट मिन्स दे नीड टू बी फाईन. So target दिना जाल्यार collection. should be only in the area where there is collection of waste. So target दिना जाल्यार garbage collection तुमी करचे ना सालिगांव येते. ना ना आमी टार्गेट आमकां एक्चुअली पयशे नाका ते. वी वॉन्ट टू ब्रिंग डिसिप्लीन. कलेक्शन करून आसतना तुमी तरी उडयता म्हणजे कितें. देर आर सम रेस्टॉरंट्स हू डोंट वॉन्ट टू पे गार्बेज टॅक्स. सो ते वता बॅग व्हडली पुडली रातची आनी दुखलून उडयता शेतान. आमचे एरियेक जायना ते सायडीन जाता. शिवोलचे ते वाटेन जाता फुडें. ते बंद जावपाक जाय. म्हणजे तांकां टार्गेट दिवचोच पडटा. फायनीचो स्ट्रक्चर कसो आहा ते? फायनीचे 500 2000 5000 20000. पंचायतीक रायट आहा ते? पंचायतीक म्हणजे आमी ऑलरेडी सगळे चलान बुक धाडलेले आहा. आमी सायन मारून सेक्रेटरी हॅज टू ओनली सायन. Secretary has to only sign. And कितले पंचायती म्हणटा सगळ्यो? 23 पंचायत. In North Goa. कोस्टल आमचे 23 पंचायतीचो वेस्ट आमकां येता आमच्या प्लांटार. तांकां. हू आर ऑथोरायज्ड. So they are being given these books. But what about the other panchayats? Because there are now a See, total. we are working on entire Goa. So you have to give me some time. No, but सगळ्या पंचायतीक For धाडटा. that other plants have to be ready. थोड्या पंचायतींनी See, आपल्या ते ग्राम. waste घेऊन हुंय दोत्तले आमी तो. ना पण थोड्या पंचायत जे पंचायतीचो वेस्ट तुमच्या हितून वचना ते पंचायतींनी देखून सांगलेला की See, आमकां now we डिस्ट्रीब्यूट are केल्या. thinking of putting up a small mini plant in Nuve. बाबाशानाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक पंचायतीचो आमकां हे येयला. प्रपोजल येयला 54 lakhs पडटा ताका. सो they have one small biodigester but which is तांकां पावना तो. सो तांकां मिनिमम वेट गार्बेज जे आहा तांकां 20 टन्साचो तरी जाय एवरी डे. 15 to 20 tons ट्रीट जाता पळय तो. वी आर ऑल्सो लुकींग एट वेदर वी कॅन सेट इट अप till we complete our Baingini or till we complete our Kakora. So if a person doesn't pay the fine, जाल्यार कितें आसतलें? तेजे हाऊस टॅक्सांतून ते रिकवरी. सी गव्हर्मेंटाचे पयशे खंय वचना. शालान फायन दिली म्हणजे तुका फाल्यां ते
for a fine of 500 rupees, they'll take you to court also. There is a law. त्याचे हाऊस टॅक्स रिसिट्स असतात we can write to various other departments to stop his renewal of licenses. Supposing some restaurant is given fine, त्याचे सगळे renewal stop जातले. There is a way out to remove the fine. We don't want to fine the people, but there has to be discipline. सर बट वॉट हॅपन्स टू दोज Only to those panchayats who आम्ही जे कलेक्शन करता. पण दुसऱ्या पंचायतीचे कितें सर बिकॉज थोड्या पंचायतींनी लायक एग्जाम्पल ओल्ड गोवा कोल्लेमा दे आर नॉट गिवींग दे आर गार्बेज टू युअर सालिगांव ट्रिटमेंट बट स्टील तेणीन रिसिप्ट ते येयल्या म्हणून सांगला तांकां. आम्ही कितें सांगला की वाठार क्लीन आसा, जॉब कोणाचो पंचायतीचो. सो वी आर ट्रायंग टू हेल्प द पंचायत टू सेट अप दीस प्लांट्स सो दॅट around 50 panchayats bring the waste over there. Panchayat should be only collection body to collect the waste, because that is the local self government institution. They have to collect and give it to us. So ते जर आता कलेक्ट करता न्ही ड्राय वेस्ट आमकां दिता. Why we have sent other panchayats? Because they are giving us dry waste. All panchayats in Goa is giving us dry waste. Plastic waste we are collecting from all panchayats. त्याने तांकां चलान दिला. If somebody is littering, you can fine.